Misaci betti tugia di chieda, Immoro daga yuka divuya, Calvari betul compromiscota, Ikmoran misa quattro divuya, Misaci betti tugia di chieda, Immoro daga yuka divuya, Calvari betul compromiscota, Ikmoran misa quattro divuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणानो, आयच्या मिसाचो विशय सोम्याचें जेवण कुडी ओतम्यांक पेकोवणी. जेजून आपल्या मोणयारी जिवितान जायत्यांक पेकोवणी दिली आनी आयज पवित्र मिसाचे बेटेंत उंड्या आनी सोऱ्याच्या रुपान आजीर जावन आमकां पेकोवणी दिता. कित्याक हे पवित्र खाणा पिणा वरवीं जेजू म्हज्या कुडी ओतम्यांक आपले पेकोवणेचो हात लायता आनी आपल्या मोगांत म्हजें जिवीत भरता. जेजू म्हाका पेकोवणी दिता कित्याक हांवें दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवंक. हेच भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरान केलें. आपल्या मोणयारी जिवितान मिसाची बेट भोक्तीपोणी संबोरुंबून भावार्थ्यांक पेकोवणी फावो केली. मिसाची बेट आमच्या जिविताचो माज करूंक आमकां कृपा मागुया. मोगाळ भावा भयणीनो, आमी दर एकल्यान आमच्या जिवितांत हें अणभवलां. जितले पावटी मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेतला, जेजूची कूड आनी रोगोत आमी शेवल्यांत आनी दुबावेरेन जायते पावटी आमकां आत्मीक तशीच कुडीची पेकोवणी मेळ्ळ्या. पूण जायते पावटी आमी खऱ्यांनीच ह्या साद्या उण्यांत आनी सोऱ्यांत जेजू आसा हें मानून घेवंक चुकल्यांत आनी दुबावल्यांत. हाची दूख धरून ह्या मिसांत वांटो घेतना देवा लागीं आमी सगळीं बोगसणे मागुया आनी आमी सगळीं उत्सुक्त म्हूण वळखून घेवन देवाची काकलुती कुलो मारून सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सोद भाग्यवंती सदांच सांकवार मरेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. प्रार्थूया. खोनवाळ्या बापा, आमची खालती मागणी दोयेन आयकून घे आनी कश्टां दुखींनी वळवळटल्यांक आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आदल्या खोटेपणान
आमी परतून बसटोंक निर्मी नाका हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबाराचो सर्वेस्पोर सगळ्या पोरजाक बऱ्या बऱ्या जिन्साचे एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणान बऱ्यांतलो बरो सोरो वांट्टलो. सांबार बांबार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरतात ते मोरणाचें चेदर पिंजतलो. सासनाक मोरणाचो भस्म करतलो आनी सगळ्या पोल्यांचेर दुकां वामतात ती दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वेचेर आपले पोरचेची लॉज तो पयस करतलो कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पर ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटाव आनी संतोश बरीत जाताव. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचे उतर हे देवाचे बोरुकार आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या घरांत सदाकाल मोचे तिकाण. परतून म्हणुया सर्वेस्पराच्या घरांत सदाकाल मोचे तिकाण. पांचवी चार तुजी चोरवना तुय म्हाका विसोव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो निज मार्गान म्हाका चलयताय. सबाब सर्वेस्पराच्या घरांत सदाकाल मोचे ठिकाण. कालोखांत कोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. सबाब सर्वेस्पराच्या घरांत सदाकाल मोचे ठिकाण. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत मोचेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. सबाब सर्वेस्पराच्या घरांत सदाकाल मोचे ठिकाण. सासनाचे बिराड म्हाक गावले. ओचीत गोर म्हज्या देवाचे. हेच तिकाण म्हज्या काळजाचे. सबाब सर्वेस्पराच्या घरांत सदाकाल मोचे ठिकाण. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. पळे आपले पोरचेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात ते सोदय. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू गालिल्याच्या दर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो.
आनी लोकांची ओरपोनची तोट्यांक कोड्यांक कुड्ड्यांक मोन्यांक आनी हेरां वायटकारांक बरोबर हाडून ताचे सुरशी आयल्यो आनी ताच्या पांयां लागीं तांणी तांकां दवरलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. मोनी उलयतात, कोड फुटलोलीं धोड जातात, तोटीं चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक परकुटूंक लागलो. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हणलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात. आयज 3 दीस जाले म्हजे बरोबर आसात आनी जेवूंक खावूंक तांचे कोडे कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेताना वाटेर तीं पडूंक आसात. शिसांनी ताका म्हणलें, तर हे एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावोशे आमचे कोडे उंडये खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7 आनी थोडी धाकटी मासळी. तेन्ना ताणें लोकांक दोरनीर बसूंक लायलें आनी 7 उंडे आनी मासळी आपल्या हातांत घेतलीं. देवाक दिनवासून ती मोडलीं आनी आपल्या शिसांक दिलीं आनी शिसांनी ती लोकांक वांटलीं. सगलीं दादोशी जायसोर जेवलीं आनी उरलोले कुडके 7 करोंडभर तांणी एकठांय केले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयचे मिसाचे समोरमणेक आमी जो विशय घेतला तो जेजूचें जेवण आमकां दर एकल्याक पेकोवणी दिता. दुसऱ्या उतरांनी मिसाच्या बलिदानांत जेजूची कूड आमी शेवतात. ती जेजूची कूड एके भाशेन आमकां आमचे दुखांतली मेकळी करता, आमचे पिडेंतली आमकां मेकळी करता आनी असली कुडीची आनी आत्मीक पेकोवणी आमकां दर एकल्याक फावो करता. म्हज्या हातांत हांगाचो आसा तें तुमकां सगल्यांक दिश्टी पडटलें. हो ब्रेड उंडो. आतां तुमी म्हणटली फादरान हो ब्रेड कित्याक हाडला काय म्हणून. आयचो नियाळ हाचेच वरवीं हांव तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. एक धाकटोसो नियाळ. हो जो म्हज्या हातांत उंडो आसा तो सादो उंडो आसा आनी मिसाच्या बलिदानांत जितले फावटी आमी मिसाचें बलिदान समोरमतात आनी जो सादो उंडो आमी वापरतात तो उंडो जेजूची कूड जावन बदलता आनी आमकां दर एकल्याक ती कूड शेवूंक संदी मेळटा. सादो उंडो आनी जेजूची कूड ह्या दोनूय उंड्या मदें फरक आसा वो अंतर आसा. तातूंतली कांय अंतर जें आसा तें हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयले सुवातेर आमी पळयत हांव हो उंडो जो आसा सादो उंडो तो आमी पीठ उमेर उपरांत उदक वापरून तयार केल्लो उंडो. पूण मिसाचे भेटयेंत जो उंडो जेजूची कूड जावन बदलता ती आमी जेजूची जिवी कूड म्हणून घेता. दुसरे सुवातेर आमी पळयता हो जो उंडो आसा आमी थोडे दीस दवरले जाल्यार कितें करतले, कितें जातलो? हो पिड्यार जातलो, ताका फंगस येतलो, आमी तो भायर उडयतली, कोणूच खावची नात. जेजूची कूड हे भाशेन न्हय. जेजूची कूड सदांच जिवी उत्ता तसली कूड, सासणाक जिवी कूड. देखून आमी म्हणटा दोनूय कुडी मदें दोनूय ह्या उंड्या मदें अंतर आसा. तिसरे सुवातेर आमी पळयता हो उंडो आमी उमेर घालून फुगयता, ताका फूग येता. जेजूची कूड आमी आनीक कांयच मिसळ करिनात. जिवी शुद्ध जेजूची कूड आमी दर एकली शेवता. आनी हें कितें कुणायता? ह्या उंड्यांत जरी तर आमी उमेर घालता, कितें तरी मिसळ करता जाल्यार पातकी कशी ह्या संवसारांत आमी दर एकली जियेतना आमच्या जिवितांत जायतें कितें मिसळ जाता. अदीक करून पातोक आमच्या जिवितांत मिसळ जाता तेन्ना तो उंडो म्हणजे जेजूची कूड आमी शेवतात तेन्ना त्या उंड्याक पदवी आसा. म्हज्या जिवितांत जें कितें वायट मिसळ जालां, पातोक मिसळ जालां, तें काडून उडोवन म्हाका आनी तुका पेकोवणी दिवंक. आनी निमाणे सुवातेर आमी पळयता हो उंडो मनीस तयार करता. जेजूची कूड
जेजू आपुणूच जावन आमकां दिता, कोणेच तयार करूंक ना, आपलेंच मांस रगत आमकां दिता. आनी देखून आमी कितें म्हणटा, हो उंडो कोणाच्यानूय खावपाक जाता. आमी कोणूय हो उंडो आमकां भूक लागता तेन्ना कोणूय खावंक शकता. पूण जेजूची कूड आमी कातोली जाल्यार आमी बावतिजम घेतलेलो आसूंक जाय, आमी कोमन्यावाचो साक्रामेंत घेतलेलो आसूंक जाय. आनी हें कुणायता म्हजो आनी तुजो भावार्थ, म्हाका आनी तुका भावार्थ आसा जाल्यारूच तो सादो उंडो जेजूची कूड जाता म्हणून, जाल्यारूच हांव तो उंडो जी जेजूची कूड जाल्यार तूं म्हज्या जिवितांत घेवंक शकता आनी जेजूची पेकोवणी अणभवूंक शकता. देखून असल्यो जायत्यो मिलाग्री जेजूच्या कुडी वरवीं आमी शेवता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी अणभवता. आनी असलोच 8व्या शेंकड्यांत एक पाद्री आसलो, जाका जितले फावटी मिसाचें बलिदान समोर उमताना दुबाव येतालो मनांत. खऱ्यांनीच जो सादो उंडो आनी जो सादो सोरो आसा तो जेजूची कूड जाता, जेजूचे रगत जाता, हो दुबाव सदांच मनांत आसलो. आनी एका दिसा मिसाचें बलिदान समोर उमता आसतना जायते कडेन बरोवन दवरलेलें आमकां मेळटा. 8व्या शेंकड्यांत ह्या पाद्रीक मिसाचें बलिदान समोर उमताना तो सादो उंडो खऱ्यांनीच मांस जावन बदलता. तें सोरो जो आसलो सादो तो खऱ्यांनीच रगत जावन बदलता. आनी तपासणी केल्या उपरांत खऱ्यांनीच कळटा तें मांस, जिवें मांस आनी रगत. आनी देखून तो पाद्री तेन्ना सावन ताच्या मनांत दुबाव येताले ते पयस जातात आनी खऱ्यांनीच ताका पयले सुवातेर पेकोवणी मेळटा आनी ताच्या मनांतलो दुबाव पयस जावंक पावता. म्हज्यान तुज्याय जिवितांत असल्यो जायत्यो मिलाग्री आमी वेगवेगळे तरेन अणभवल्यात आसतल्यो. घोडेक जेजूक शेवला तेन्ना म्हज्या जिवितांतलें दूख उणें जालां आसतलें. घोडेक जेजूक शेवला तेन्ना म्हज्या जिवितांत आसलेली पिडा गेल्या आसतली. आनी असलीच पेकोवणी आयज आमकां दर एकल्याक जाय. असलीच मिलाग्र आमच्याय जिवितांत घडलेली आमकां जाय. देखून आयच्या शिव वर्तमानाचेर नदर मारुया. असलेच कितें मिलाग्र आमी पळयता जंय जेजू 7 उणे आसलेले ते इतल्या लोकांक पावोशे करता देवाच्या बेसांवा उद्देशी. आनी देखून आयच्या शिव वर्तमानाचेर आमी नदर मारता तेन्ना शिव वर्तमान आमकां सुरवातेक सांगता जायते उरपोनच्यांनी लोक जेजूक मेळूंक आनी भेटूंक आयलोले. आनी येताना कितें केल्लें, आपल्या सांगाताक आपली घरचीं आसली तांकां, जी कोण कुडणी आसली, मोनी आसली, बेरी आसली, तोटी आसली, तांकां घेवन आयलोलीं. जायते फावटी आमी शिव वर्तमानांत वेगवेगळे सुवातेचेर आयकलां जी कोण असली पेकोवणी सोदतालीं ती मनशां जेन्ना जेजूक हात लायतालीं तेन्ना कितें जातालें, तांकां पेकोवणी मेळटाली. दुसऱ्या उतरांनी जेन्ना ती जेजूक हात लायताली म्हणजे जेजूचे कुडीक हात लायताली. आनी जेजू एका शिव वर्तमानांत आमकां अशें सांगता, म्हजे कुडींतली शक्ती गेल्या ती म्हाका तावें चलां. म्हणजे जितले फावटी ही बरी नासलेली मनशां जेजूक हात लायताली म्हणजे ताचे कुडीक हात लायताली आनी एक कुडी वरवीं मनशाचे कुडीक पेकोवणी मेळटाली. देखून म्हाका आनी तुका तावें, हांव जरी तर जेजूची कूड शेवता जाल्यार म्हजे कुडीक तें ओकोत जाता, म्हजे कुडीक ती पेकोवणी जाता. हात लावप, आयज आमकां हात लावपाची गरज ना, पूण जेजू आपली कुडूच आमकां दिता. ती कूड आपणावन, ती कूड शेवून आमी आमच्या जिवितांत पेकोवणी जोडून घेवया. दुसरे सुवातेर आमी पळयता आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू सांगाताक जायतो लोक आसलो आनी थंय एक जेवण चलता. जेवण 7 उंडे आनी थोडी मासली. आनी ह्या जेवणाचो वडील कोण? ह्या जेवणाचो वडील थंय जेजू. जेजू हें जेवण तांकां एके भाशेन बेसांव घालून सगल्यांक वांटूंक दिता. म्हणजे ह्या जेवणाचो वडील जेजू. आयज म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत आमी जेवपाक बसता तेन्ना आमचो वडील कोण जाला? आमी जाणा आमच्या कुटुंबांत आमच्या जेवणाच्या मेजा वयर वा कुशीक खंय कितें आसतलें, लास्ट सपर जेजूचें शिसा सांगाताक जेवण करता तें पायनेल लायलोलें आसता. आमकां
आयकोंक येता ते भाशेन आमकां उगडास केलो जाल्यार आदीं आमी कितें करतालीं सगलीं सांगाताक जेवणाक बसतालीं घोव बायल भुरगीं जाणटी कोण आसा तीं सांगाताक जेवणाक बसतालीं आयज कितें जालां आमच्या घरांत पायनेल लायलोलें आसा जेजूचें जेवणाचें पायनेल लायलोलें आसा पूण मेजार बसोंक मनशां उणीं जाल्यांत आनी कित्याक लागून उणीं जाल्यांत आयज वेळ ना एकामेकाक घोवाक बायलेक दिवंक वेळ ना बायलेक घोवाक दिवंक वेळ ना भुरग्यांक वेळ ना आदीं कितें करतालीं सांगाताक येव पासून रावून एक जेवण पवित्र जेवण कशें सांगाताक वांटून जेवतालीं आमी आयज वेळ ना कोणाकूच आनी हे भाशेन आमच्या कुटुंबांत आसलोलें पवित्र जेवणाचें मेज आमी बोश्टायलां कशें बोश्टायलां जेवणाच्या वेळार घोव कसो हांव म्हज्या भुरग्यां सांगाताक गोरकांनी सांगाताक जेवणाक पावना भुरगीं जायते फावटी जेवणाच्या वेळार मोबायलाचेर बिजी दुसऱ्यांक वेळ दिला वेळ दिवंक जाय त्या मेजाक आमी वेळ दिवंक ना आनी देखून आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलें जाल्यार जेजू त्या जेवणाचो वडील जाल्यार सगलीं सांगाताक बसोन दादले बायलो भुरगीं एका सांगाताक बसोन एकवटान तें जेवण करतात हें जेजू शिव वर्तमानांत आमकां दिता जाल्यार मिसाच्या बलिदानांत आमी तेंच अणभवता सगलीं आमी सांगाताक एकवटाक रावून जेजूची कूड शेवता आनी आमच्या जिवितांत बरेपण आमी जोडून घेता भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर आमी मारता तेन्ना पळयता ताका कुडीची भूक लागलोली कुडीची भूक लागलोली आनी कुडीची भूक लागप म्हणजे कितें संवसार जोडपाची भूक गिरेस्त जावपाची भूक व्हडली नामनां जोडपाची भूक पूण कितें घडटा जेन्ना तो जेजूक अणभवता जेजूची कूड ताच्यान मिसळ जाता मिसाच्या बलिदानाक जेजूक शेवता तेन्ना ताचें जिवीत बदलता आत्मीक भूक ताका लागता आत्मे जोडून घेवपाची भूक ताका लागता आयज म्हाका आनी तुका कसली भूक लागल्या कुडीची भूक संवसार जोडून घेवपाची वो आत्मीक भूक लागल्या आत्म्या जोडून घेवपाची वो मोग दुसऱ्याक वांटपाची हें म्हत्वाचें आनी निमाणे सुवातेर आमी पळयता आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू कितें म्हणटा 3 दीस ही पोरसां म्हज्या सांगाताक आसली तांकां उपाशी धाडूंक म्हाका नाका आनी उपाशी तांकां धाडली जाल्यार वाटेर ती पडोत बी हे 3 दीस कुणायता जेजू मेल्या उपरांत 3 दीस ते समाधींत बोन नासलो समाधींत बोन नासलो पूण मरोन 3 दीस जेजू थंयच उरो ना पूण ताची कूड नव्यान जिवन जाता आनी म्हाका आनी तुका संदी मेळटा त्या जिव्या जेजूक शेवूंक देखून ते 3 दीस कुणायता हें त्या लोकांक 3 दिसां उपरांत तांच्या पोटाची जशी भूक मारूंक जेजू संदी दिता म्हाका आनी तुका जेजून हीच संदी दिल्या ताच्या पुनर्जिवंत कुडी वरवीं म्हजें आनी तुजें जिवीत एके भाशेन नवें करूंक आनी देखून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना हेंच पळयता एक मिशनार कसो आमच्या गोंयांत आनी जितले सुवातेर तो वावुरलो हेच मिसाच्या बलिदानाक मत दिवन जेजूची कूड एके भाशेन ताणें आपणें शेवली आनी दुसऱ्यांकूय ताचो अणभव दिलो आनी दुसऱ्यांकूय ताच्या अणभवान वाडयली जेजूच्या कुडीच्या अणभवान आनी देखून जरी तर जेजूची कूड आमकां मेवल्या जाल्यार आमी दर एकली भागी पूण आयज आमी गोंयची पोरसां भाग्योन फ्रांसीस शावेराची कूड आमकां दर एकल्याक मेळ्ळ्या देखून आमी भागी देखून जेजूची कूड आमी शेवतात तेन्ना आमकां पेकोवणी मेळटा आमकां बरेपण मेळटा भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या कुडीचेर आमी नदर घालता तेन्ना आमचो भावार्थ वाडटा ताचे उद्देशी देवाची पेकोवणी आमकां दर एकल्याक फावो जाता देखून आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना आमकां दर एकल्याक हीच कृपा मागुया आमच्या मिसाच्या बलिदानांत जो जेजू आमकां आपली कूड आनी रोगो शेवूंक दिता तें अणभवून आमी एके भाशेन त्या जेजूच्या मोगान वाडुया आनी होच जेजूचो मोग दुसऱ्याक शिपडांक वावरुया जसो भाग्योन फ्रांसीस शावेर वावुरलो आयज हीच कृपा आमकां दर एकल्याक फावो कर म्हूण कोतकोत्यान आमी ह्या मिसांत मागुया
उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सुबेच्या वडिलांनी मिसाची भेट सदांच भक्तीन समोरूंक आनी आपल्या मुणयारी जिविताच्या हातयार करूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. देशाच्या आनी गोंयच्या क्रिस्ती राजकारभारांनी आपूण पोरजेचे सेवेक आसात म्हूण वळखून समेस्ताचे उदरके पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमी जोण एकल्यान मिसाची भेट भावार्थान आनी मोगान हाजीर जावंक आनी जेजूच्या मासा रोगताच्या बोलान आमकां जिवी पेकोवणी घेवंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. पवित्र सोबेन वावुरतल्या सगळ्याक लौकिकांनी जेजू सारकेल्ले मोगाचे आनी चुचुऱ्याचे आपले कालीज करूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. मोगाडा बापा, तुजे मुखार आमी घातल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां दर एकल्याक तुज्या पुताची कूड आनी रोगोत शेवूंक तूं दिता. त्याच बळान आमी दर एकली वाडून आमकां दर एकल्याक दुखींतल्यान पिडींतल्यान पेकोवणी फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोच्या भावा भयणीनो, हें मोचें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आपली पवित्र सुबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. थोयाळ बापा, कालत्या काळसान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गोरजांनी काकलुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवें आसूं. तुमची सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोरपदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणेक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbarazzo, dolbarazzo, sorves porto.
स्वर्ग आनी संसार पडला तुझ्या वैभवान सोगी तुका सोयसो सोर्वेस्पराचे नावे येता ताकासो सोगी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडली. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडली. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Good por gotoya. Gesù bello, Gesù জীবন সালাম, Gesù novia nietolo. Gesù bello, Gesù জীবন সালাম, Gesù novia nietolo. Papa जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापाक, सिमियांव आमच्या आदारी गोवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवारमारी देवाची माई सांगाती, बागयोन चुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाताक, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. सगळे आमी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरात जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां टाळ्ळें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ते सगळे आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली बाबा भयणीनो काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए जेजून आमच्या काळजान ठिकाण केला आमच्या दिसा दिसपट्ट्या कुर्सांक तो फुडो करूंक तो आमकां धीर आनी गोटाय दिता तिनवाशी काळजान ताचे उपकार आमी आठोवया सगळे आमी उबी रावया
प्रार्थूया. कोनवाड्या बापा, ह्या तुज्या देवीक छावणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगळे आमी बसुया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर मिल्टन रॉड्रिगीज ताका आनी सोह बलिदानान वांटो घेतलोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गांवांत पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातली. ही मिसां आमचे डायोसिजींतली दर एक फिरगो समोर उमतली. 3:30 मीस आमच्या डायोसिजींतली खातीं द डायोसिजन बॉडीज समोर उमतली. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन आमी पेंडॉल घातलेले आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर भरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमच्या ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. बाबा भयणीनो, बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव दर दिसा सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. उमाव घेताना कोणेच फोटो व व्हिडिओ काडचे न्हय. डिसेंबराचे 6 तारखेर 6 डिसेंबर सेंट फ्रांसीस झेवियर चॅपल ह्या कॉपेलांत मीस आसतलें सकाळी 9 वरांचेर. हाचे उपरांत 5 वरांचेर होली ट्रिनिटी बेणावली हांगासरली फ्रिगोस्कारा मीस समोर उमतली. तशेंच फाल्यांच्या दिसा मिसाच्या समारंभांत ह्यो फिरगोज्यो आसतल्यो वांटो घेवंक सकाळी 6 मीस समारंभांत कारांबोली, 7:15 तालिगांव, 8:30 पेना दे फ्रांस, 9:45 मोर्ची,
11 वरांचे वाडे कुर्दी ह्या वाठारांतली भाव भयणां समोर ओंपतलीं. तशेंच सांजेचे 5 मीस समोर ओंपतात बेतालबाती. 3:30 मीस भेटयतात डायोसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काची वचून ती तुमी दिवची. तुमचे मदलो कोणीय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बाजिलिका हेल्प डेस्कार वचून रोखडेच कळोवचें. आमचे बाजिलिकेंत लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसा सकाळीं 9 ते सांजे 4 पर्यंत. बाजिलिकेंत दर दिसा एडोरेशन आसता सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत. Brought to you by RDX Goa.